तुवें मायनींग खूब लागीं सावन पळयलां, तूं फाटलीं कितलींशींच वर्सां त्या बिझनेसा भितर आसा. म्हाका एक गजाल सांग, ह्यो इल्लिगॅलिटीज जेन्ना जाताल्यो इतली वाडत कित्याक गेल्यो? पळय आज तुका सांगता, तूं सगळें तुयी बी काँग्रेसीच्या माथ्यार मारून मोकळो जाता? ना, इलिगलिटीचे पळय आशिल्ले दे वर रिस्पॉन्सिबल न्ही. कोण रिस्पॉन्सिबल आमकां म्हाका आय एम नॉट सेइंग काँग्रेसीच्या माथ्यार मारता. समबडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. नाव हू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? यू नो, आय नो, एवरीबडी नोज. सो इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वीच आय एम सेइंग. हांव काँग्रेसीचे ऑर हेजेर मारपाचे आय एम नॉट कम फॉर दॅट. बट वॉट आय एम सेइंग इज समबडी हॅज डन मिस्टेक्स इन द पास्ट वीच कॉमन मॅन शूड नॉट सफर. आज तुका कॉमन मॅन कसो सफर जाता? आज एक म्हजे कुडचड्या कॉन्स्टिट्युन्सी एक्झाम्पल दिता. एक ट्रक ओनर आशिल्लो, ही वॉज हॅपी विथ वन ट्रक. हे मायनींग बूम येयलें आनी मायनींग बूम येतरी रेट जी आशिल्ली 100 रुपया एक टना फाटल्यान जे ट्रका मेळटाले ते 200 रुपया टना फाटल्यान मेवले. सो इट बिकम अ ल्युक्रेटीव बिझनेस. आज तो सिंगल ट्रक ओनर आशिल्लो, त्याने 3 ट्रक काडले. आज तो वाड्यार तकल्यार हात मारून बसला बिकॉज ही कॅनॉट पे हिज इन्स्टॉलमेंट्स. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नाव इलिगलिटीज वॉट इज हॅपन्ड, इज द कॉमन मॅन रिस्पॉन्सिबल? It is the statutory person who was there at that time should have taken legal action. सारख्या ॲक्शनाक घेऊन should have stopped the illegalities. It was given a free hand and that is why people have invested. एक आरोप जाता तो मायनींग एरियेतले जे आमदार आहात तांचेर, ते मागीर तुमी आसूं आतांचे किंवा तुमचे पयलींचे आसूं, सगळे जाण म्हणटात की ह्या आमदारांनी सदांच असली जेन्ना गजाली जाताल्यो तेन्ना दोळे बंद, कान बंद, तोंड बंद केले आणि ओग्गी रावले एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. ना, what इल्लिगॅलिटीजांचो. No, illegalities. What is illegalities? Let us first try to find out what is illegalities. As a common man, as a MLA also, now who has taken part in that, I don't know. But as far as Nilesh Kabal is concerned, I have never been part of any illegality. You became mute spectators. No, we have not. तुमकां खबर आशिल्लें इल्लिगॅलिटी चल्ल्या, तुमी आवाज काडनाशिल्ले. No, illegality. So see now, what is the factor of illegality? तेजेर आसा न्ही. See now, what Shah Commission is showing 35,000 crores. What is the quantum from that? He is saying that dumps are illegally done. See, as far as, I'll tell you, if the state government has made 1,000 crores in a year, the central government on state of Goa has made 9,000 crores a year from the exports cess generated. So who is benefited? The central government, not the state government. And they have never given back this money to the state. Even their own when their own government was a Congress government, the mining sector people have never benefited. There was no proper roads for them. The public roads were used for this. So illegalities is there. They must have in connivance with the center. They must have continued. It is not the state government which is there right present. The BJP government. आमदार सदांच ओगी रावताले. आमदारांनी ह्या सगळ्या इल्लिगॅलिटीसां कडेन सोयीस्करपणान तुगेलें इग्नोर केल्यो. ना, आमदारान केले आतले न्ही. लास्ट गव्हर्मेंटान दे वेर बेनिफिटेड गॉड नोज बाय वॉट वेज, हू हॅज बेनिफिटेड, which how they have benefited, I don't know. But if they have benefited, so anybody who has been benefited, they must have kept a silent stand. Who knows? I don't know. But whoever has benefited, if they have done something wrong, that is wrong. There is no doubt about that. That is wrong. It is wrong. As far as शाह कमिशनाची रेकमेंडेशन्स जी आसात, तुका कितें दिसता कितली लेवला पर्यंत ती इम्प्लिमेंट करपाक शकतात? कारण शाह कमिशना प्रमाणे खुबश्यो मायनी बंद जावपाक जाय. शाह कमिशन कितली लेवला पर्यंत ती रिकमेंडेशन स्टेट गव्हर्नमेंट मानून घेवपाक शकता? कारण सेंटरांनी एक्शन टेकन रिपोर्टा भितर 90% गजाली ज्यो आसात त्यो स्टेटीक रेफर केल्या. कितली लेवलाचेर मानपाक शकता तुमी? मानपाक शकना. पळय आज पळय गोंयां आसा 3,500-600 स्क्वेअर किलोमिटर्स. एक सायडीक लागता CRZ, एक सायडीक लागता फॉरेस्ट. आतां बफर झोन घातलो, म्हाका 10 किलोमिटर बफर झोन जाल्यार गोंयां उरता कितें? गोंयांच ना. So if forest is saying buffer zone has to be maintained, if all these things have to be maintained, then where the question? Because Shah Commission is saying, Gadgil report is saying, next 4 years you stop all mining. So where the question of stop all mining? Okay, stop all mining. But what about the people who are dependent on mining? जे त्या वाठाराच्या लोकांचे बिझनेस एव्हेन्यूज आसा, they have spent their life savings, लोकांनी घाण दवरलेले आपणाचे भांगार, they have invested in trucks because that is the only source of income. आता कशें CRZ कंप्लायंट हॉटेलां आसा पळय, ते ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले आसा, they have भायल्यान लोक येयले आनी ते आतां ट्युरिस्ट टॅक्सी घेवन आपणाचो धंदो करता. तशेंच मायनींग बेल्टान ट्रक्स धंद्यान गेल्ले, मशिनरी धंद्यान गेल्लो आसा. टुमॉरो मायन स्टॉप, what is the source of their income? You say that. You stop all the mines, no? Let Shah Commission say that this is the other feasibility there in the state where all mining areas which are going to be closed is going to help by getting this sort of income. Let them say, no. Let us see. Tomorrow, it is ultimately money which makes important for a man to live. If government, state government is knowing of the subject, it is not going to happen overnight. Subsequently, they're mining for prosterity's sake. We have to close down the mines. And if we have to keep these mines for the next 100 generations to come,
then the present generation will survive. तुका कितें दिसता सद्याचे राज्यांतले काँग्रेसीच्या आमदारांनी कितें करपा जाय ह्या इशूचेर? काँग्रेसीच्या राज्यान आतां उरल्या ते आमदार 9 जण. आतां तितले 3-4 जण आमचे मायनिंग बेल्टाचे आसा. फाल्यां आय वॉन्ट टू ओनली स्टेट वन थिंग दॅट दे शूड सपोर्ट पीपल. आमचे पॉलिटिक्स कीप असायड, बट वॉट इज द फॅक्च्युअल पोजिशन ऑफ द पीपल? आज महाराष्ट्रान ड्राउट पडलो जाल्यार ते सुसायड ऑफ फार्मर्स. आनी कितें जाता आज हांगा जर बंद जालें मायनिंग जालें, देर वील बी लॉट ऑफ केसीस वेर वील नॉट बी एबल टू कंट्रोल. एंड हाऊ लॉंग वील पीपल सर्वाइव? सो देर शूड बी एन अल्टरनेटिव्ह सोर्स ऑफ इनकम फॉर सर्वाइवल. मायनिंग बेल्टांतल्या काँग्रेस आमदारांनी केंद्राचेर दबाव हाडपाचो हाडपाकूच जाय न्ही. See, they should leave politics aside and they should see what is required for the people of the state. And if the people of the state require, mining is required, legal mining, illegal mining, legal mining is required, they should go to the center and see that the legal mining starts. Where the question, and then if there are illegalities which are committed in the past, action should be taken. But then in future, from today onwards, legal mining has to continue. This is the basic step. वॉट इज युअर रफ एस्टिमेट? कितले लोक डिपेंडंट आसतले गोंयाक मायनिंगाचेर? 15 लाख लोकसंख्या. माझे रफ एस्टिमेट कितें? What I feel, 60% of the population is dependent on mining, indirectly or indirectly. So you are saying Because see, example, you are touching a figure of maybe 8 lakhs? Yeah, of course, indirectly or directly. Indirectly. Because see, everybody is allied business. तुका सांग बार्जी, माझे mining builder are owner. Out of 100 barges which are there, today there are around 500 barges. 100 barges which are there, maybe आमचे बेल्टांतले 4 or 5 ओनर असतले. बाकीचे 95 owners are from the belt from Rasai to Vasco. So those are not in the mining belt, no. So they will also affect. There are so many other workshops which are there who do barge repairs. They are going to get affected. They are not from Kuchare or they are not from the mining belt. They are from upstream on the river belt. Vasco economy runs because a lot of money generated by the barge owners or people who are working in that place. And today the port, what I feel, is going to be privatized. That is what is happening. And the port has got 80% of income from mining. म्हाका एक गजाल सांग, लोकांचें आतां लॉस जातलें, तुवें स्पश्टपणान सांगपाक शकना की केन्ना जातलें मायनिंग सुरू. सो इट इज अनसर्टन. हें लॉस लोकांक मातशी तरी थाकाय दिवपा खातीर सरकार कितें करता? पळय, ऑलरेडी डिसिजन घेतलां आनी हांवें ऑलरेडी आमच्या सरकारान वी हॅव गिवन द फॉर्म्स आमचे फॉर द ट्रक ओनर्स टू गीव वॉट इज द बँक लॉस. सॉरी, बँक म्हणजे जे इंटरेस्ट फॅक्टर आसा, एज फार एज आय नो, भाईन सांगला की ही इज गोइंग टू कीप सम फंड वेर दीस पीपल विल बी एबल टू गिव एटलीस्ट द इंटरेस्ट इफ नॉट द प्रिंसिपल. सो दीस इज अ स्टार्टिंग स्टेप. फुडें पळय कितें जाता. तुमचे कडेन इतले फंड्स आसा कारण कित्याक म्हणटा, कारण तूं ट्रकवाल्याच म्हणटा न्ही, कितले तरी 1000 नंबर आहा, तातूंत उपरांत बार्ज येतल्यो, ताचे उपरांत एलायड सर्विसीस येतल्यो. तुमचे कडेन इतले फंड्स आसात कारण ऑलरेडी तुमच्यो स्किम्स ज्यो आसा, तुवें सांगलें तशें, जर मायनिंगाचो रेवेन्यू ब्लॉक जाता, तुज्यो स्किम्स कॉलेप्स जातल्यो. तातूंत भितर जर तुमी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक गेले, इट वील क्रिएट अ सिरियस सिच्युएशन. ना बस सी, स्कीम कशेंच आमचो सरकार कॉलेप्स करपाक दिवचो ना. देर आर वेज टू जनरेट इनकम वीच द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आमचो भाई पळयतलो. वी हॅव फूल फेथ इन हिम. ऑन अ सिमिलर लायन्स, see, he is not saying that he is going to give them income, but at least to start with, the interest factor is going to be taken care of the state. So how much it is going to be worked out, we don't know. So once the data comes to the government, then maybe he will come up with a plan. म्हाका एक गजाल सांग, हे सगळे जाय सन बोवाळ चल्ला की खंय तरी जर प्रेशर चड वाडलो जाल्यार मायनिंग बेल्टांतले आमदार फुटपाक शकता. पळय, कोण फुटपाट म्हणा कळना. फुटपाट म्हणल्यार स्वता फुटपाक शकता न्ही, पक्षांतल्यान फुटपाक शकता. लोकांचे मायनिंग बेल्टांतले सगळे आमदार एक कडेन येवन, लोकांचे म्हाका खबर ना. निलेश काब्राल जो BJPचो MLA जाल्लो आसा, वेदर द गव्हर्मेंट बाकीचे फुटले, कोण फुटले म्हाका खबर ना. निलेश काब्राल हॅज स्टार्टेड हिज कॅरियर इन पॉलिटिक्स विथ BJP, विल एंड हिज कॅरियर इन BJP. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फुटपाचो. आनी आय डोंट थिंक कोणूच फुटतले, बिकॉज दिस इज टू, इट इज नॉट ओन्ली MLAs. म्हाका सांग, काँग्रेस गव्हर्मेंट फाल्यां येयलो, दॅट मीन्स दे कॅन स्टार्ट मायनिंग ऑपरेशन. वाय वेन BJP गव्हर्मेंट इज यू कॅनॉट स्टार्ट. सो द क्वेश्चन ऑफ फुटपाचो नाच म्हाका दिसता. सगळे म्हणटात काँग्रेस तुमचेर दबाव हाडटली, लोकांचो तुमचेर दबाव आसतलो, की फाल्यां जेन्ना लोकांचो तुमचेर दबाव हाडटलो आनी तेन्ना जर केंद्रा कडच्यान दबाव आयलो की तुमी आमचे वटेच्यान आयल्यारच आमी स्टार्ट करपा दितात, एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस परत दितात, अशे परिस्थिती भितर एक आमदार म्हणून तुजी भुमिका कितें आसतली? हांव लोकांक जे म्हजे कडेन येता, हांव तेंचे जे काँग्रेस हांगा आसा आमदार, तेंच्या घरान हांव मोर्चा व्हरतलो.
आनी अशें ते करूंक सोदता आमची पार्टी फोडूंक सोदता एंड यू हॅव टू स्टार्ट मायनींग म्हणून आमी सांगतले सिंपल आमी आय डोंट थिंक एनी ऑफ आर MLAs इन द मायनींग बेल्ट विल लीव द पार्टी एंड गो इतलो कॉन्फिडंट आसा 100% कॉन्फिडंट इतलो कॉन्फिडंट आसा आनी म्हाका तूं सांगता न्ही हे पळय घोटाला बी जाल्ले आसा इट इज ऑफ द प्रिवियस गव्हर्मेंट आज लोकांक त्रास जातले बिकॉज ऑफ द प्रिवियस गव्हर्मेंट फाल्यां सेंट्रलान वो काँग्रेस गव्हर्मेंट आनी एक वर्सान उरतलो म्हणून कितें गॅरंटी आहा आयची परिस्थिती फाल्यां उरतलो म्हणून कितें गॅरंटी आहा आनी कोण पळय पिशेपणां करता हे MLA बी कोण तूं म्हणटा पळय आय डोंट थिंक कोण पिशेपणां करतलो BJP government is here to last for the next 5 years and the future 5 years also. And I am very confident with the present set of the chief minister, he is going to come out of the solution. There is no doubt about it. एकच लास्ट प्रश्न म्हणटा तुवें उलयतना उल्लेख केल्लो तुवें म्हळें की घडये मनोहर पर्रीकार प्रायम मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट जातलो म्हणून भिवन काँग्रेस हें सगळें करता म्हणून खरेंच दिसता तशें See, if for a small state of Goa, see, he is a leader with multi-dimensional capacities. He can understand lot of things. And if he can do for a small state of Goa, and Funezer, I don't know, it is his wish, his thing, what he has to do. But I feel that he is a very good leader and he is a fit prime minister candidate of the BJP for the next election. Next election. 100%. There's no doubt about it. Because he will work wonders. I'm not saying that I am driving out of the state. Na फाल्या म्हज्यार बगलान घालत लोक की हांव ताका स्टेटींतला he should if there is a mechanism where he continues as chief minister and also the prime minister of the country, there is no problem. But with him around, I don't think the state is going to go in any problem because he is one man. When he says, तुका दिसता की प्रायम मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट जावपाक शकता म्हणून मनोहर पर्रीकार of course he can be. If he can be a good chief minister, why can आणि तोपर्यंत तुम्ही कोणूच फुटचे नात आणि ताच्या फाटल्यान रावतले लोकांचे हांव उलोवपाक शकना लोकांच निलेश तुझेच कॉलिग्स ते ना म्हजे कलीग जाले पळय आज म्हजे 10 बोटांतले सगळी सारखी आसना ओके म्हजे निलेश काब्राल तुका सांगू सोदता आय हॅव स्टार्टेड माय पॉलिटिकल करियर विथ BJP एंड इट विल कंटिन्यू विथ BJP एज लॉंग एज आय एम इन पॉलिटिक्स सो तितलें हें आसा की मनोहर पर्रीकारा फाटल्यान तुमी ठामपणान तरी आसा 100% आसा 100%. देर इज नो डावट म्हाका जर पुराय खात्री आहा दीस हे पळय सेंट्रल करूंक सोदता तेजी मनोहर बायची तकली दुसरे कडेन चलता आसली कशें भायर काडपाचें बिकॉज ही इज व्हेरी स्मार्ट and he will take us into confidence and do the next step. And I am 100% sure that he will come out सारको फ्लाइंग कलर हांकां बाकीच्या सगळ्यांक तकली घाल सगळें तुमच्या नेक्स्ट स्टेपाची वाट पळयतात इतल्याचेर ही मुलाखतूय हांगा सोंपयतात सगळी बिझनेसाचेर शाह कमिशन रिपोर्टाचेर आनी एक्चुअल तांची बागां भितर कितें परिस्थिती आहा ह्या सगळ्याचेर तुमी उजवाड घालो भरपूर टेन्शन चालू आहा तरी आसतना आयल्यान मुलाखत दिली थँक्स लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू